हांव गुळेली IIT समिती तयार केल्या, तेजो हांव अध्यक्ष. कमिटी मागीर डिक्लेअर करतले आमी. हो प्रोजेक्ट जो आसा तो IIT प्रोजेक्ट जो आमच्या मेळावली म्हणजे गुळेली पंचायत क्षेत्रांत येता त्या गांवचो हांव मुरमणचो. म्हाज्या घरा कडेन तो. आनी हो प्रोजेक्ट जो आसा तो फकत मेळावली खातीर आनी गुळेली खातीर न्ही. ह्या प्रोजेक्टाचो फायदो अख्ख्या 70 खातीर जातलो. 70 बरोबर अख्ख्या गोंया खातीर जातलो. म्हणजे शैक्षणीक क्षेत्रांत उच्च शैक्षणीक क्षेत्रांत आमचे 70 एक फुडें वचपाक आमच्या भुरग्यांक एक बरो एक उपक्रम आसा. आनी ताका आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करूंक जाय अशी ह्या मताचो हांव. ह्या प्रोजेक्टाक आतां जो कांय लोक अवघेत लोक कांय लोक मुळबर लोक विरोध करतात. एक्चुअली हे आमचे लोक त्या गांवचे जे आसा तांकां कांय ह्या प्रोजेक्टाक व्हडलेशें कांय खबर ना. पूण भायले लोक येता आनी ह्या लोकांची दिशाभूल करता आनी तांकां विरोध करपाक लायता. गांव वयतलो, देवळां वयतलीं आनी कितें वयतलें, भायले लोक येतले रावतले हांगा आनी आमी अल्पसंख्याक येतले. हे जे आसा जे चुकीचें तांकां सांगता. हितून खंयचोच गांव वचपाचो प्रश्न ना. लोकांचें नुकसाण जावपाचें कांय कोणाची जमीन ही जमीन जी सगळी आसा IIT प्रोजेक्टाची 10 लाख स्क्वेअर मिटर ट्रान्सफर केल्या 67/12 सर्वे नंबरांतली ती आख्खी जमीन आसा ती सरकारी मालकीची आसा. आनी कांय ना. आनी हे जमनीन जो भायल्या लोकांचो विरोध करता तेंच्यानी तो विरोध करचो न्हू. ह्या लोकांक कित्याक शैक्षणीक प्रोजेक्ट उच्च शैक्षणीक प्रोजेक्ट आनी आयच्या काळाक ह्या आमच्या देशाक जो जागतीक स्तराचेर जो आमी प्रगती करतले म्हणटा प्रगतीच्या मार्गार आसा जाल्यार अशें उच्च शिक्षणान आमी फुडें सरले जाय जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाची अत्यंत आवश्यकता आसा. हें आमच्या लोकांनी जाणून घेवपाक जाय. आमी 70ची खोतोड्या पंचायती महिला आरती होलकर आनी म्हाका इतकें सांगान दिसता जे आमी 70रीन आमचे आसा ते गरीब लोक आसात चडशे. ते इतले कश्ट करता की भुरग्यां खातीर आपल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवचें, बरें कितें तरी तेंचे फुडाकार घडचो. पूण अशे रितीन आमी कश्ट करून भुरग्यांक शिकयता. कांय आनी बरी गव्हर्मेंट सर्वीस मेळची जावं खंयच्या बऱ्या कंपनीन काम मेळचें. आतां कितें जालां सद्याक गव्हर्मेंट सर्वीस मेळपाकूय मुश्कील जाल्या. आनी दुसरी गोश्ट खंय कंपनीन वयतले जाल्यार कंपनीन भायले लोकूच येवन थंय घुसलेले आसता. म्हणजे ते बरे शिकलेले आसता म्हणून ते थंय येवन आपले हे दाखयता. आमकां थंय हें मेळना. त्या खातीर म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा की हो इल्लो IIT हो इल्लो आसा तेन्ना तो हांगा आमी ताका सपोर्ट करचो आनी बऱ्या हितूर आमी तो फुडें घेवन ते सपोर्ट करचो. आनी ना जाल्यार कितें जातलें फाल्यां ना जालो समज IIT जाल्यार कितें फाल्यां आमकां दिसतलें आमच्या गांवांत येवन आमी ताका परत धाडलो. हेजो अर्थ कितें आमच्या पांयार आमीच कुऱ्हाडी मारली अशें जातलें. म्हणून म्हाका जाल्यार 70च्या लोकांक सगळें हांव सांगतलें घरोन घरी वचोन हो आसा तो IIT प्रकल्प तो बरो आसा आनी तो हेज्या फुडें आमच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळटलें, बऱ्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो थंय जालो जाल्यार. हांव अजित देसाय पैकुळचो नागरीक. तुमकां सगळ्या समाज बांधवांक नमस्कार करता. स्पेशली मेळावलीचे जे समाज बांधव आसा तांकां नमस्कार करता. आनी ही सद्या आमी नवीन एक गुळेली IIT बचाव समिती ही स्थापन केल्ली आसा आनी समाजांतल्या प्रत्येक स्तरान आमी हे IIT बद्दल माहिती दिवन तेंचो कितलो पाठिंबो आसा म्हणून आमी एक सह्यांची मोहीम आजच्यान चालू करतात. हांव ओम प्रकाश बर्वे जो हांगा आतां जो प्रोजेक्ट जावपाचो आहा गुळेली IIT तेच्या तेकून जी आमची पंचायत आसा खोतोडे पंचायत त्या पंचायतीचो हांव पंचायत मेंबर. इतलो बरो प्रोजेक्ट फाटल्या कॉन्फरन्सांत आमी उलयला इतलो बरो प्रोजेक्ट आयज आमचें दुर्दैव आसा अशें म्हाका दिसता आमचे 70 वासियांचें. कित्याक ह्या प्रोजेक्टाचो बचाव करपाक हांव ताका म्हणटा की ह्या प्रोजेक्टाचो खिचाव करपाक आमकां एक हांगासर कमिटी काडची पडली. ही दुर्दैवाची गोश्ट आसा. कित्याक हो बरो प्रोजेक्ट लोकांनी हे समजून घेवन हेका स्पॉन्टेनियसली सपोर्ट करूंक जाय आसलो. पूण दुर्दैवाची गोश्ट अशी आहा की थोडे लोक जे भायले लोक लोकल लोक न्हू तेंच्यांनी थंयसर येवन कित्याक आमी पळयतात हेचेर कितें ते थंय येवन कितें कितें उलयतात कितें कितें करतात. लोकांक मिसगायड केल्लें आसा, अक्षरशः मिसगायड केल्लें आसा. नमस्कार, हांव विशांत नाबर, माजी सरपंच गुळेली ग्रामपंचायतीचो. तसोच गुळेली IIT बचाव समितीचो हांव सदस्य आनी ताज्या वतीन हांव सांगूंक इच्छिता की जी IIT प्रकल्प सरकारान आमच्या गुळेली पंचायतीन घालूं इच्छिता ताका म्हजो सदैव पाठिंबो आसा. आनी तसोच हांव लोकांक सुद्दां अपील करता की काही लोक भायल्या लोकांच्या भूलथापांक बळी पडून ताका जो विरोध करता हो विरोध करचो न्ही. कारण हो विरोध
असो हो प्रकल्प प्रदुशणकारी असो प्रकल्प ना, हातूंत कितें प्रदूशण लोकां भितर जावचें ना. आनी हो प्रकल्प एज्युकेशनल किंवा शैक्षणीक दृश्ट्या आमकां गोंयांक किंवा आमच्या सत्तरीक मानाचो तुळो आसतलो. आनी हातूंत वेगळें काय सांगचेली म्हाका हें दिसना की अशाच प्रकल्पाक काही लोक भायले लोक येवन आमच्या भाव भयणांक एक मिसगायड करता आनी तातूंतल्यान अविरोध हें जाता.